मोगाच्या भाव भयणांनो, आमी ह्या सान फ्रांसीस शावेराची कृपेची नोवेनां 8 दीस पाळून आयचो 9वो दिसान भितर सरल्या आनी अशे शेवट दीस. अशे परेन आमी कृपेची नोवेनां वर्साच्या वर्साक करीत आसा. जसो केन्नाय म्हज्या मनांत प्रश्न येता तसो तुमच्या मनांतूय प्रश्न आयल्लो आसा. ही कृपेची नोवेनां कित्याक आनी कित्या खातीर आमी ही कृपेची नोवेनां कोत्ता? ही परंपरा जी आसा ती चालूच आसा, ती चालू दवरपा खातीर वो तातूंत कितें एक हेतू ओ ध्येय आसा. आनी खरोखर पळोवंक गेल्यार ही परंपरा चालू आसा म्हणून न्हय, पूण हो भावार्थ जो आसा सान फ्रांसीस शावेराचेर ह्याच लोकांनी, गांवच्या लोकांनी तो चालू दवरलेलो आसा. कित्याक सान फ्रांसीस शावेर तुमकां एक देवाची खुणा जाता. He is a sign of God. आणि सान फ्रांसीस शावेर ही देवाची खुणा जावन ही आमी कृपेची नोवेनां चालूच दवरलेली आसात. आणि कशे परेन सान फ्रांसीस शावेर देवाची खुणा जाता हांव 4 मुद्द्यांनी स्पश्टीकरण करता. ताचेर आमी थोडो विचार करुया आनी कशे परेन ह्योच विचार आयच्या वाचपानूय मांडलेली आसा आनी आयचे वाचप सारकें मोलादीक आसा. पयलें वाचपूय आनी शुभ वर्तमान. पयलो मुद्दो म्हटल्यार सान फ्रांसीस शावेराचे आपोवणे, हिज कॉल. सान फ्रांसीस शावेराच्या मनांत नासलें आपूण पाद्री जातलो अशें केन्ना चिंतूंक नासलें ताणें. ताच्या जिविताचें तुमी वाचलां आसतलें आनी पळयलें आसतलें कशे परेन ताचें जिवीत मागीर जेन्ना शिकतालो तेन्ना बदल्लें. कोणाच्यान सांगूंक जायना देव आमच्या जिवितान खंयच्या तराक येता आनी आमच्या काळजाक एक लावूंक दिता आनी खरोखर आमकां दाखोवन दिता हो रस्तो तुवें दवरचो म्हणून. तशेंच सान फ्रांसीस शावेराच्या जिवितांत जालें. खंयच्याय लोकां पासत जे आसा आपणाक एक बरो मनीस जावचो, आपूण बरी एक सिरीज सोदची, आपले कडेन बरे पयशे आसचे, बरें एक बांगलो घर हांवें बांदचें, गाडी आसची, हे सगल्यांची स्वप्नां, ही सदांची आमची सगल्यांची स्वप्नां. आनी ताचें स्वप्न तेंच आसलें. शिकून तो हुशार, हे शिकप ताणें आपल्या हुशारकायेन लावन तातूंत नांव जोडप, तातूंतल्यान बरो फामाद जावप, संवसार भरीत फामाद फकत ताच्या गांवांतूच न्हय पूण तो शिकतालो पॅरीस गांवांत थंयसरूच न्हय, पूण फामाद आख्ख्या संवसाराक जावप हें ताचें एक स्वप्न आसलें. आनी ते शार्ती पावोंक तो खूब तोच दीक घेतालो, खूब शिकलो. ताचो ध्येय एकूच आसलो, बरें शिकप करप, बरें नांव जोडप, खूब पयशे करप आनी आपलें जिवीत जिवप. तेच युनिवर्सिटीन आमचो सांत इनास, आमचे संस्थेचो स्थापनार, ताची मूर्त हांगा आसा फाटल्यान. हो सांत इनास त्याच युनिवर्सिटीन शिकतालो. ताणें सान फ्रांसीसाची शावेराची हालचाल पळयली, ताची वागणूक ताणें पळयलेली आनी परत परत ताका विचारतालो, यो म्हजे बरोबर, आमचे संस्थेक येवन आदार कर, आमच्या संस्थेक जॉयन जाव. आमी अशें चिंतलां, आमी एक 8 जाण एकठांय जावया आनी फुडें व्हरया, देवाचें उतर आमी दुसऱ्यां परगोटया, लोकांक आदार करया. ना, हे तुजी जाणवाय म्हाका नाका. कितलेच पावट ताणें ताणली दिली सांत इनासाक, सांगलें म्हाका तुजी हें शर्मा म्हाका सांगे नाका.
म्हाका खबर आसा हांवें कितें करूंक जाय तें. पूण जेन्ना इनास ताका एक फावटी बायबलांतले शुभ वर्तमानांतली एक वळ ताका सांगता, ती वळ मनशाक राती खावंक येता तशीच ताका खाताली भितरल्यान. आनी ती वळ तुमकां खबर आसा, सान फ्रांसीस शावेराक ही वळ आपणाकूच भितरल्यान खाताली. जरी तुवें आख्खो संवसार घडलोय जाल्यार आनी तुजो आत्मो विरगळलोय जाल्यार कितें फायदो. हांवें नांव जोडचें, पयशे करचे, हांवें सगळें जिवीत आख्खें सारचें आनी फामाद जावचो, इतलें करूनय म्हज्या आत्म्याचेर हांव तरी मन दिना, हांव म्हज्या आत्म्याक म्हज्या आध्यात्मीक जिवितांत ताका वाड घालिना जाल्यार फायदो कितें म्हज्या ह्या जिवितांत. आनी हीच वळ ताका खाता आनी तेच वळीन तो आपलें जिवीत बदलिता. ही कन्वर्ट्स हिमसेल्फ, चेंज हिमसेल्फ म्हणटा तशें, आनी एक बरो मिशनरी जाता. त्या पासत तो एक जाता एक देवाची खुणा. दुसरो मुद्दो म्हटल्यार ताच्या जिवितान इतली उत्सुकताय आसली आपूण एक बरो मिशनरी जावप. ताणें जिवीत आपलें सारलें संस्थेन खूब वावर केलो आनी एक बरो मिशनरी जावपाक ताच्या जिवितान खूब उत्सुकताय आसली. आनी जेन्ना ताका संदी मेळटा आनी वचता आपणाक ताका सांगता, आमकां गरज आसा इंडियेक वचपाक, चल वच. ताची उत्सुकताय वाडटा आनी तो तयार आसा. He was a great missionary and evangelist. एक बरो इव्हांजलिस्ट आसलो. आनी ताच्या मनांत आसलें की खरोखर हांवें येवन जाता तितलें संवसारभर जो तो फामाद जावंक सोदतालो तो आतां देवाक फामाद कोत्ता, क्रिस्ताक फामाद कोत्ता. कित्याक ताणें खरोच क्रिस्ताचो मोग आपल्या जिवितांत चाखलेलो आसा. He becomes not a self-framed missionary but a missionary for Christ. तो देवाक नांव जोडूंक, ताका फामाद करूंक, तो शुभ वर्तमान आख्ख्या संवसाराक वचूंक तयार जाता. आनी मिशनरी कसो तो इंडियेकूय येता. आनी हांगा आयल्या उपरांत ताका खूब आडकोळी आसात. आनी आडकोळी कसल्यो? ताका भाशा खबर ना, तो स्पॅनिश जाणो, इंडियेची भाशा ताका खबर ना. लोकांची वागणूक, संस्कृताय ताका खबर ना. आपल्या देशाची संस्कृताय ताका खबर आसा. कसले लोक हांगा आसतलेत, तांची वागणूक, तांचे कितें, तांचे खावप पिवप, हांव कशे पर्यंत तो रावतलो, हाची ताका भेन आसली. ते पासत ताचे मदें ताणें बी पेटलेलें तें म्हटल्यार हांव क्रिस्ता पासत पावुरतलो आनी क्रिस्ताक हांव जाता तितले आत्मे जोडटलो. होच ताचो हेतू आसलो. आनी हेच हेतान तो येवन ह्यो सगळ्यो आडकोळी पयस करून क्रिस्ताचें उतर तो परगटीत रावलो आनी जाता तितल्या लोकांक क्रिस्ता कडेन लागीं हाडूंत रावलो. He was a great missionary. जशे परेन आयच्या वाचपानूय आमी पळयता, जोनाक उतर आयलें. जशें सान फ्रांसिसाक म्हणटा तशें कॉल आयलें, योन सोस्तेक जॉयन जाव, तशे परेन जोनाकूय उतर आयलें देवाचें, चल वच. खंय वच? निनेवे गांवांत. आतां जोनाक खबर आसा निनेवे गांव कसलो तो. भियेता मातसो, तरी पूण तयार जाता वचूंक. कित्याक देवाचें उतर ताचें सवें आसा आनी देवाचें उतर ताकाच तो शक्ती आनी तांक दितलो. आनी देव ताचें सवें ताच्या कार्यांत थंय आसतलो ह्या भावार्थान तो वेता.
आनी तो कित्या खातीर वेता जाणो जांक लोक कशे आसात थंयसर तांकां सांगूंक देव कितें कोत्तलो तुमचे पासत नाजाल्यार तुमी तुमचो जिवीत बोदलात. तेंच सान फ्रांसीस शावेर आयलो मिशनरी कसो लोकांक सांगपाक तुमी असलें जिवीत जियेतात तें मातशें तुमचे बदल करात आनी देवाक जाय तशें जिवीत जियेयात हें दाखोवंक सान फ्रांसीस शावेरूय आयल्लो. आनी तशेंच जोनान केलां तशेंच सान फ्रांसीस शावेरांनी केलां तेंच तुळना आमी पळयता आयच्या वाचपांत. ताका खूब पयसल्या गांवांनी ट्रॅव्हल करचें पडटालें यात्रा घेवची पडटाली आनी ती यात्रा तुमकां खबर आसा आतांचे भाशेन इमानां ट्रेनी असल्यो नासल्योच फकत एकूच यात्रा जाताली पांयांतल्यान चलप वचप नाजाल्यार बोटींतल्यान. आनी बोटीन वचप म्हणजे तुमकां आदल्या लोकांक खबर आसा कशें जिवीत तें केन्ना केन्ना लोक तातूंत दुयेंत पडटाले आनी ते बी 5 म्हयने 6 म्हयने चालूच आसा यात्रा उदकाचेरूच आसा बोट. अशें खूब त्रासांनी तो सोंसून आयलो एक मिशनरी कसो भाशा वेगळी जावन तरी पूण ताणें आपलें कार्य चालू दवरलें. तो 12 वाज ह्या लोकां मदें इंडियेक हातून तांच्या लोकां मदें तो जियेलो आनी तांकां ताणें शुभ वर्तमान परगट केलें. तिसरो मुद्दो म्हटल्यार देवाची शक्ती ताची सवय आसप. ताणें आपल्या जिवितान देवाची शक्ती अनुभवली आनी असोच जेन्ना तो आपल्या कार्यांनी देवाचें उतर परगट्टालो ताचो भावार्थूय वदीक वाडटालो तशेंच तोय मिलाग्रूय करतालो. पूण केन्नाच ताणें आपल्या जिवितान ती मिलाग हांवें केल्या अशें म्हणूंक ना देवान केल्या. कित्याक देव ताचे सवें ताचे भितरल्यांतल्यान वावुरतालो. आनी सान फ्रांसीस शावेरान कितल्योच मिलाग्री केल्यो तुमकां खबर आसा तुमी वाचलां. आनी ह्यो मिलाग्री तो आपल्या जिवितांत न्हय पूण देवाच्या नांवान ताणें केल्ल्यो देवाक तो तुस्त करता. आनी हातूनय म्हणटा आमी की खरोखर जेन्ना सान फ्रांसीस शावेर एक देवाची खुणा जाता तर ह्याच मिलाग्रींतल्यान. म्हणचेच देव आमचे भितरल्यांतल्यान वावरूंक सोदता आनी तो आमकां उलो मारता हांव तुमच्यांतल्यान काम करूंक सोदतां दुसऱ्यांक बरेंपण हाडपाक तुमी तयार जायात फुडें येयात हें कार्य करपाक. फाटीं सरोन राव नाकात. कित्याक तुमी जावन आसात म्हजे हात तुमी जावन आसात म्हजे पांय तुमी जावन आसात म्हजे दोळे तुमी जावन आसात म्हजें तोंड आनी सर्वस्व. हांव तुमच्यांतल्यान हांव काम आनी कार्य ह्या संवसारांत करूंक सोदतां. आसात तुमी तयार? उगडटा आमी आमचें जिवीत देवा खातीर आमच्यांतल्यान तूं मिलाग्री कर आमच्यांतल्यान तूं तुजें कार्य चालू दवर ह्या संवसारांत. चवथो मुद्दो म्हटल्यार सॅक्रिफीस. आनी देवान ताणें सॅक्रिफीस करून आपलें जिवीत ओंपलेलें आनी सॅक्रिफीस ताणें खूब केल्लो कित्याक ताका ह्या संवसारांत ताणें देवाचें नांव परगटूंक देवाचें उतर परगटूंक जें सोंसलें तें देवा खातीरूच ताणें सोंसलें आनी तोच तो ताका अर्पण करता. ती जावन आसा ताची अ लायफ ऑफ सॅक्रिफायस अँड सरेंडर. ताणें सर्वस्व आपलें जिवीत क्रिस्ताक भेटयलें. देवा तुजो अनुभव तुज्या मोगाचो अनुभव म्हजे सवें आसा हांव म्हजें जिवीत तुका भेटयतां म्हज्यांतल्यान तुजें कार्य चालू दवर. हो भावार्थ ताणें ओदीक ओदीक वाडयलो आनी होच भावार्थ तो लोकां मदें घालतालो. ताका खूब आडखोळी भोगच्यो पडटाल्योच. खरेखुरपणान ताका
लोक थोडे आयकोन आसलेच. कोण कोण ताका सांगताले हो आनी कोण आयिल्लो आसात हाका आमी हांगातलो भायर काडून उडोवया. खूब ताणें असले त्रास सोंसलेले आसात. जशें आमी आयच्या वाचपान पळयता जोनाकूय अशें जावंक शकतालें. फुडें निनिवेचे लोक जोनाक म्हणटले आसले तूं आनी कोण आयिल्लो आसा हांगा हे आमच्या गांवांतलो भायर वच. आयच्या तेंपार हें घडूंक शकता. पूण जोना देवाच्या भावार्थान तो भितर सोदता निनिवेंत आनी देवाचें उतर तांकां परगोडटा. आनी जेन्ना तातूंतल्यान बदलपण तो हाडटा. कित्याक तांकां सगल्यांक आस्पाव जाता वय जोना सांगता तें खरोखर जावचें आसा जाल्यार आमी आमच्या जिवितान वायट केल्लें तें पयस करुया. आमचें जिवीत बदलुया. आनी त्या पासत निनिवेचो लोक तयार जाता. सॅक्रिफीस करूंक तयार जाता, उपास करूंक तयार जाता, आपलें जिवीत वेगळें बदलूंक देवाक जाय तशें जिवीत करूंक. आनी फकत निनिवेचो लोक न्हय पूण तांच्या जिवितार एक हुकूम हाडपी तो जावन आसा राजा. त्या निनिवेचो तोय हेंच कोत्ता. आपले राजाचें आंगवस्त्र काडून तो उडयता आनी साकाचें कावस्त्र घालून उपवास करून गोबराचेर बसून हें सगळें जेन्ना ते कोत्तात लोक निनिवेचे आनी खरोखर आपल्या जिवितान बदल हाडटात तेन्ना देव पळयता आनी आपलो विचार बदलिता. आनी खरोखर सान फ्रांसिसच्या वेळान हेंच केलें. आयलो आनी लोकांक ताणें सांगलें तुमी अशें अशें जिवीत बदलून आनी पळयात शुभ वर्तमान हें कितलें सोबीत आसा, कितें बरेंपण हाडटा. तातूंतल्यान जिवीत बदलून या. आनी ताचे सांगाता लोक जे बदलीत रावले आपलें जिवीत ताणें बरेंपण पळयलें. तर मोगाच्या बाबण्यानो हे जावन आसा 4 मुद्दे. ह्या मुद्द्यांतले आमी पळयता की खरोखर सान फ्रांसिसच्या वेळ एक देवाची खुणा जाता. आनी त्याच पासत पोताचो भावार्थ आनी वोदीक करूंक ही खुणा म्हणून ताची कूड बॉस्टन आसलेली कूड हांगा आसा आमचे मदें. आनी ती कुडींतल्यान आमी वोदीक वोदीक आमचो भावार्थ वाडयता. तोच हेच कृपेचें नोवेन आमी जेन्ना कोत्तना ही उगडास जोरून ताणें आमच्या जिविता पासत खूब आपणें कितें केल्लें आसा तें आमी आतां हाचे फुडें व्हरूंक, आमी बरीं परगटणारां जावंक, आमी क्रिस्ताची खरोखर शिस्त जावन परगटणारां संवसाराक जावंक उबी रावंक स्वता खातीर आनी तेंको दिवंक सगल्या क्रिस्ती लोकांक. खरोखर मागणें हें चालू दवरून आनी भावार्थ चालू दवरूंक आमी ह्या मिसांत वांटो घेतना मागोया एकामेका पासत. देवान दिवन आमकां कृपा आनी सान फ्रांसिसाच्या कृपेच्या नोवेनांतल्यान जी आमकां कृपा मेळटा तातूंतल्यान वोदीक आमचो भावार्थ वाडोवंक आनी बरो वर्षान फुडें व्हरूंक आमी कृपा आनी बळ आयच्या मिसांत मागुया.